मिटिंगेक एक्चुअली पार्टीची संघटन मिटींग आशिल्ली सो दॅट आमचे जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ पार्टीचे संतोष जी आयिल्ले ताच्या बरोबर डिस्कशन आशिल्लें तो गोंयांत सद्या आशिल्लो मायनींग सिनरियो हाजेर डिस्कशन आशिल्लें ताच्या खातीर हांव जरी म्हणजे बींग अ स्पीकर हांव डायरेक्ट रस्त्यार येवंक शकना की बाबा तें जावपाक जाय तें म्हणून बट चालू जावपाक जाय आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑफ ऑक्शन अशें ना म्हाजें पण मायनींग चालू जावपाक जाय शेवटी इन द इंट्रस्ट ऑफ पीपल म्हाज्या लोकांच्या सगळ्या इंट्रस्टान म्हाका मायनींग चालू जाल्लें जाय सगळ्या बाबतींत जेच्या कडेन उलोवपाक जाय जेच्या कडेन प्रयत्न करपाक जाय जेच्या कडेन एफर्ट्स घालपाक जाय आनी ज्या पद्दतीन लिगली पॉलिटिकली त्या सगळ्या पद्दतीन हांव स्पेशली प्रयत्न करीत आसा आमी अशें म्हणना की वील म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर डिनाय करून आमी सुरू करतले अशें म्हणना बट देर इज अ वे आउट will either read petition file करप सुप्रीम कोर्टाक आनी अजूनही वेगळे वेज आसा. And we've discussed that regarding the mining issue, Nitin Gadkari will be coming, and whatever legal points we have to put on a positive note to bring logical end, where Centre is doing everything possible to get the matter resolved. Of course, after Nitin Gadkari coming, he will hear us, will take it to the Prime Minister, and we'll try to do whatever is best in the best possible way, and as soon as possible. We are working on that. So every effort is being made by the Bharatiya Janata Party and the state government as well as the central government. We want the central government to intervene and help resume mining. Now these are both legal, it requires both a political and a legal decision as well. So how best to proceed further is right now being thought of. How we can help the mining dependents. Santosh ji has patiently heard all the mining belt MLAs as well as we. We have shown that all the 40 constituencies will be affected. Entire Goincho lok effect zatalo. It is not only 70,000 people. It's going to be 5 lakh people who will be affected. Because economy ji गोंयची हा ती मायनिंगाचेर आनी ट्युरिजमाचेर हा. पळोवपाक जाय सांगला आनी तेणें सांगलां की प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिरियस ऑन दीस इशू. मेन मुद्दो म्हणल्यार 20 तारखेची जी मिटींग आसा नितीनजी गडकरी येवपाचो आहा ताका कशें कितें आमचें म्हणणें आसा तें आमी लेजिस्लेचर मांडलां. आतां 20 तारखेर आमकां जो नितीनजी गडकरी येता तेदूस तें मिटींग आमी थारायता पार्टीचे मार्फत की रिप्रेजेंटेशन तांकां दिवपाक टू द गव्हर्मेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री. आमी रिक्वेस्ट केला की हर्षवर्धन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट MOF तसोच मायन्स मिनिस्टर तोमर बाबू येवचो म्हण पूण मे बी आतां जर येना जाल्यार आनीक 2 दिसान ते येतले. मायनींग सुरू जावंक जाय एनी हाव वॉट एवर इट इज आनी गोवा ही स्पेशल केस धरची म्हणून एक तर ऑक्शन जर आमची गोंयची जर म्हणजे हे लिजा जर आमच्या कडेन उरोवंक जाय कळ्ळें तुका जाल्यार इट शूड बी अ कॉर्पोरेशन. कामगार आसा पळय एक कामगार ऑटोमॅटिक तेंच्या कडेन उरतले न्ही. एक भंय कितें दिसता ओपन ऑक्शन जाल्यार भायल्या लोकांच्या हातीन गेले जाल्यार ते ह्याच कामगारांक घेतले काय ना. मायनींग कॉर्पोरेशनाचो विशय मिटिंगेक आयलो पूण ते खंय शक्य ना. पूण कॉर्पोरेशन आतां पळय गव्हर्मेंट करचें ना कित्याक आतां पळय सेंट्रलाक कोल इंडिया कॉर्पोरेशन आशिल्लें ते डिइन्व्हेस्टमेंट करता म्हणजे ह्यो गोश्टी कितें प्रॅक्टिकल सोल्युशन काडपाक जाय. कॉर्पोरेशन करता सगळ्यांनी मुद्दे मांडले आतां ते डिस्कस करतले परतून गडकरी साहेब येतलो बाकीचे कोण येवपाचे आहा. सेंटरान सिरियस घेतला हो विशय आनी आमी सांगलां आनी कॅबिनेटानूय आमचे आतां जे कमिटी आसा तेणी सिरियस घेतलेलो आसा. सो लेट अस होप की फॉर ए पॉझिटिव्ह सोल्युशन हांगा येतलें. सीएमाची स्थिती सुदारता तो खणीच्या विशयाचेर केंद्रीय फुडारी आनी अधिकाऱ्यां कडेन उलयला म्हूण आमदार पाटणेकार सांगता. Same is well because day before yesterday he has spoken 1 hour in the afternoon at 1 o'clock in India I Goa but in America it was 3 o'clock midnight. कळ्ळें न्ही हें करून उलयलो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग विथ मिस्टर कृष्णमूर्ती अँड उपेन जोशी. शेनवारा सांजे बीजेपीच्या कोर कमिटीची बसका जाली. नेतृत्वात बदल जावचो ना म्हूण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान स्पश्ट केले. एक असो बोवाळ चल्ला की पार्टी लिडरशीप चेंज जाता किंवा आनी कितें प्रस्तुत ना मान्य हे आसा मान्य मुख्यमंत्री जे आसा ते रिकवर जाता ह्यो गोश्टी परत ते बरे हेल्थ जावन परत गोंयांत बेगीन येवन कामाक लागतले अशी आमी अपेक्षा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, तुकाराम मराठे आनी शिरीष कुंकळेकार.